कावन्सिलर बाय श्रद्धा महालेन तो इशू रेज केलो. PDAचोय प्लॅन ओपन आसा सगळ्या म्हणजे जवळपास थंयसर ताज्या म्हणण्या प्रमाणे 400 ते 500 घरां आसा. थंयसर PDAन ताका पार्किंग म्हणून लायिल्ली, पण ती 50 वर्सां पासून लोकांची घरां एक्झिस्टींग आसा. लोकांक रिलीफ दिवपा खातीर हांवेनूय बी ऑलरेडी सांगलां परत एकदां रिकन्सिडर करून तो पार्किंग लॉट म्हणून तो काडून उडोवचो, जेणे करून तो इन फ्युचर थंयसरल्या घरां खातीर तो प्रॉब्लेम उरचो न्ही. तेंच्यांनी पार्किंग वेगळे वेगळे जागा ज्या जाग्यार ओपन स्पेस आसा पार्किंग आसा थंय दाखोवची. हे फावटी PDAक सांगलां की ती पार्किंग आहा पळय पार्किंग म्हणून थंयसर तेंच्यांनी मेन्शन केलां तें काडून थंय ऑलरेडी एट प्रेझेंट एक्झिस्टींग रेजिडेन्शियल हावजीस आसा हें मेन्शन करचें. मागीरचो विशय तांचो रेग्युलेशन येता तो मागीरचो विशय आसा, बट एट प्रेझेंट एक्झिस्टींग हावजीस आर देर हें तेंच्यांनी मेन्शन करचें हें सांगलेलें आहा ताका आनी ही वील कन्सिडर्ड फॉर. तो कोण एकलो कॅप्टन म्हणून आहा इशू करता इशू अननेसरीज करता. आमचे कावन्सिलर श्रद्धा माले आनी एक्स कावन्सिलर फ्रॉम यतीन दे रेज द इशू विथ मी. हांवें CM डिस्कस करता इशू आनी CM जाले ODP इज ओपन वी कॅन डिलीट दॅट. सी देर आर मिस्टेक्स बाय द ODP म्हणल्यार कितें लागून आहा कितें एरर आहा जाल्यार वी कॅन क्लॅरिफाय द एरर. सो दीस वील क्लॅरिफाय आनी जर इशू करपाक गरज ना.